काँग्रेस सरकारच्या निर्णयाआड भाजप कार्यकर्त्यांनी केल्यात प्रदर्शना। पक्ष फुडाऱ्यांनी आदेश दिल्यात, थळाव्या राजकारणात येवपाची तयारी। गोवा मराठी पत्रकार संघाच्या वार्तालाप कार्यावळीत केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक हांणी उक्तायला मत। संवसारभरातल्या हेर देशांप्रमाण ईद अल अधा परब मुस्लिम बांधवांनी मनयली। उत्साहात गोंयांत लेगीत मशिदींनी आयोजीत केल्यो खासा नमाज सभा। आणि मुंबईत सुरू आशिल्ल्या मुंबई आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात वेगवेगळ्या चित्रपटांचे प्रदर्शन, चर्चासत्र आणि परिसत्रांचे जाले आयोजन। आणि आता खबरो विस्तारान। आज सकाळी अस्तंत बंगालातल्या दार्जिलिंग जिल्ह्यात सकाळी 8:35 रंगपानी रेल्वे स्थानका लागसार कंचनजंगा एक्सप्रेस ह्या रेल्वेक मालगाडयेन फाटल्यातल्यान येवन ठोकिल्ल्यान एक मोठो अपघात जालो। ह्या अपघातान 9 जाणांक मरण आयलां, जाल्यार हेर कांय लोकांक दुखापत जाल्या। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण मालगाडयेच्या चालकान सिग्नल मोडिल्ल्यान हो अपघात जाला। ह्या अपघाताचे बचाव काम दनपार मेरेन पुराय जाले। पुराय परिस्थितीचेर राष्ट्रपती तशेंच प्रधानमंत्र्यांनी दुख उक्तावन प्रधानमंत्री सहाय्य निधींतल्यान मरण आयिल्ल्या लोकांच्या घरच्यांक प्रत्येकी 2 लाख रुपया, गंभीर दुखापत जाल्ल्या 2.5 लाख रुपया, जाल्यार किरकोळ दुखापत जाल्ल्याक 50,000 रुपयांचो निधी जाहीर केला। मजगती केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी घटनास्थळाक भेट दिवन परिस्थितीचो नियाळ घेतले उपरांत आपली प्रतिक्रिया उक्तायली। के लिए बहुत बड़ा फोकस है, कंप्लीट फोकस है, जैसा आप स्वयं जानते भी हैं। मैं इसके बारे में बाद में डिटेल में चर्चा करूंगा। अस्तंत बंगालात जाल्ल्या रेल्वे अपघाताविशीं सविस्तर म्हायती दिवपा खातीर रेल्वे बोर्डाचे अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा हांणी पत्रकार परिशद आपयल्ली। हे वेळार तांणी अपघातान मरण आयिल्ल्यांक आनी दुखापत जाल्ल्याची म्हायती दिवन हो अपघात मालगाडी चलोवपी चालकाच्या निश्गळजीपणान मुखार जाला अशें सांगलें। चालकान सिग्नल मोडून गाडी मुखावेल्यान कंचनजंगा एक्सप्रेस बरोबर हो अपघात घडलो अशें तांणी सांगलें। कंचनजंगा ट्रेन जो कि अगरतला से सियालदा जा रही थी, उसका एक्सीडेंट हुआ है रियर एंड से। एक गुड्स ट्रेन ने पीछे से सिग्नल को डिसरिगार्ड करके आके उसको हिट किया है। उसकी वजह से जो सबसे पीछे का गार्ड का डिब्बा था वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और आगे 2 पार्सल वैन लगे हुए थे, जिनकी वजह से ज़्यादा क्षति और पैसेंजर्स को नहीं हुई। और उसके आगे जो जनरल कंपार्टमेंट थे वो भी थोड़े से क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो इसमें जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं, सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी यही थी कि रेस्क्यू हो जाएं लोग, तो रेस्क्यू ऑपरेशंस कंप्लीट हो गए हैं। आताच मेळिल्ल्या खबरे प्रमाण कंचनजंगा एक्सप्रेसाचो सुरक्षीत रेल्वे भाग मलदा टावन वचपाक भायर सरलो। कर्नाटक राज्यांत पेट्रोल आणि डिझेलाच्या दरांत वाड केल्ल्यान सामान्य जनतेक अचकीत फटको बसपाक लागला। सरकारान घेतिल्ल्या ह्या निर्णयाचे समर्थन करतना दरवाडींतल्यान जाल्लो आर्थीक फायदो राज्य सरकार उदरगतीच्या कामा खातीर वापरतले अशें कर्नाटकाचे मुखेलमंत्री सिद्धरमैया हांणी सांगलें। कर्नाटका इंधनाचे दर 3 रुपयान वाडिल्ल्यान पेट्रोल दर लिटर 102.85 जाल्यार डिझेल 88.93 रुपया जाला। ह्या निर्णया विरोधात राज्यांत भाजपा कार्यकर्त्यांनी विरोध प्रदर्शनां आयोजीत केली। मजगती ह्या गजालीचेर प्रतिक्रिया उक्तायतना केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी काँग्रेस कशे तरेन पयलीं वचन दिवन उपरांत ते उतर मोडटा हे निर्णयांतल्यान स्पश्ट जाता अशें सांगलें। Prior to the elections, and they decided that one way to bolster your finances was to raise the price of petrol and diesel. After having done that, they are compounding their original mistake by a series of other lies. What are those lies? Ki somebody else is responsible, we are not responsible. Arey bhai, the price of petrol and diesel at the bunk is determined in large part due to the international prevailing price, because we import 85% of our requirements of crude oil or kacha tel. Between 2004 and 14, the price of petrol and diesel in Bengaluru went up by 84%. This is a Congress time. And it went up, in diesel it went up by 111%.
भारत देशांत वेंचणूक म्हळी की सदांच इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्राचेर प्रश्न उपरासतात। हे विशीं पत्रकार परिशद आपून भाजपाचे मालगडे फुडारी रविशंकर प्रसाद हांणी लोकशाय विरोधी फुडाऱ्यांनी वेंचणूक प्रक्रियेचेर विश्वास दवरप खूब गरजेचें आसा अशें सांगलें। तशेंच ज्या जाग्यांचेर विरोधी पक्षाच्या उमेदवाराचें जैत जाला थंय लेगीत असोच दुबाव कित्याक उपरासना असो प्रश्न तांणी केलो। राहुल गांधी की पार्टी की संख्या बढ़ी है ना, ईवीएम ने काम किया है ना, तो अभी तक इतने दिन के बाद अब ईवीएम पर फिर दोषारोपण कर रहे हैं, तो इसका मतलब अपनी सारी जीत को खुद नकार रहे हैं। चाहे यूपी की जीत हो या बाकी की जीत हो या उनकी रायबरेली की जीत हो, क्या मतलब है इसका? कहीं तो विश्वास करना पड़ेगा। और हमें पूरा यकीन है कि ईवीएम के कारण जो बैलेट पेपर की छीना झपटी हिंसा होती थी उसमें कमी आई है, जल्द रिजल्ट आता है। तो मुझे लगता है कि इस पर विश्वास करना चाहिए। मजगती ईव्हीएम विशीं घेतिल्ल्या एका दुसऱ्या मुलाखतींत आदले केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर हांणी भारतांत समेस्त पावण्यार ईव्हीएम सुरक्षीत आसा अशें नमूद केलें। तशेंच ते हेर नेटवर्क आनी मिडिया परस वेगळे आसता अशें तांणी स्पश्ट केलें। EVM in India is a very secure machine because A, it is completely isolated from any connectivity. B, the individual machine in hundreds and thousands of numbers are kept under strict physical security. This was not so much about an argument as much as I was clarifying to somebody who's sitting in the US and does not know what India is and what the Indian EVM is, and exchanging my views. And I said, look, in the end we will all agree to disagree. राजधानी नवी दिल्लीत व्हडा प्रमाणात उदकाची समस्या निर्माण जाल्या। टँकरावरवीं लोकांक पिवपाचें उदक पावयतात। दिल्लीतले आप सरकार उदका सारक्या मुखेल विशयाचेर गंभीर ना असो आरोप करून भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी गाडगे फोड आंदोलन सुरू केला। उदकाच्या उणाव्या विशीं कांय भाजप फुडाऱ्यांनी तशेंच थळाव्या लोकांनी तिडक उक्तायली। अरविंद केजरीवाल ने पिछले 10 सालों में एक भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बनाया। जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, मैं तो उस समय दिल्ली विधानसभा का मेंबर था, मैं तो 1993 से दिल्ली विधानसभा का मेंबर हूं। तब जल बोर्ड 600 करोड़ रुपए के मुनाफे में चल रहा था। आज जल बोर्ड 73,000 करोड़ रुपए के घाटे में है। एक भी दिल्ली के अंदर नया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया नहीं और 8,500 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता केंद्र सरकार ने भी दिल्ली सरकार को उपलब्ध कराई, उसका हिसाब किताब भी ये देते नहीं है। तो दिल्ली के लोग आज बड़े भारी संकट से गुजर रहे हैं। जब तक दिल्ली के लोगों को अरविंद केजरीवाल ने जो भी उनसे वायदा किया है उनको पीने का पानी उपलब्ध हो नहीं जाता है। पानी की समस्या दिल्ली के लोगों के लिए नई नहीं है। 10 साल से हर बार गर्मी में पानी की समस्या आती है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं केजरीवाल सरकार से कि 10 सालों में जब जब से पानी का संकट आया, उन्होंने इस संकट से का हल निकालने के लिए क्या स्थायी समाधान निकाला? अगर दिल्ली वालों को पानी नहीं मिल रहा, मेरी दिल्ली के लोग प्यासे हैं, मेरे भाई बहन बच्चों को पानी नहीं मिल रहा, उनकी आवाज़ उठाना, उनकी लड़ाई लड़ना भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लड़ेगा। और जब तक दिल्ली वालों को उनके हिस्से का पानी नहीं मिलेगा, हम आम आदमी पार्टी के चोर काला बाजार विधायकों को चैन से जीने नहीं देंगे। खबरापत्रात घेऊया एक लहानसो विसव। क्या खत्म होगा 17 साल का इंतजार? क्या किंग कोहली और हिटमैन की होगी वर्ल्ड कप में जीत से विदाई? क्या टीम इंडिया है तैयार? देखिए T20 वर्ल्ड कप का सीधा प्रसारण 5 जून से टीवी फ्री डिश पर। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे
डीडी नॅशनल पर. विसवा उपरांत येवकार पळया मुखावेली खबरी. आज ईद उल अधा म्हळ्यार बकरी ईद. देशभरात या निमतान मुस्लिम बांधवांत उत्साह आसात. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी ईद निमतान सगळ्या मुस्लिम बांधवांक परबी भेटयल्या. ईद मनयतना एकचार, करुणा आनी एकवट ह्या मूल्यांचे जतन करचे. हो दीस म्हळ्यार कुटुंब आनी वेगवेगळ्या समुदायाक एकवटीत हाडपाची परब अशें तांणी आपल्या संदेशांत म्हळां. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी लेगीत ईदाची परबी भेटयली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या संदेशांत ह्या परबेक लागून एकामेकांत आशिल्लो एकवट चड घट करूया अशें नमूद केलें. गोंयचे राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्ले आनी मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी लेगीत ईद निमतान मुस्लिम भावांक परबी भेटयली. ही परब म्हळ्यार त्याग, दया आनी भावचाराच्या मूल्यांचो उगडास करून दिता अशें राज्यपालांनी आपल्या संदेशांत म्हळां. गोंयच्या भरभराटी खातीर सगळ्या लोकांनी योगदान दिवपा खातीर कटिबद्ध जावपाचें आवाहन मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या संदेशांत दिलां. बकरी ईद निमतान फोंडेच्या साफा मशिदींत खासा प्रार्थना सभेचें आयोजन केल्लें. मुस्लिम भावांनी सकाळी नमाज पठण केलें. संवसाराच्या, देशाच्या आनी गोंयच्या भलायकी खातीर ह्या वेळार अल्ला कडेन मागणें केलें. मशिदीचे इमाम जुनेद अहमद कादरी हांणी हे विशीं चड म्हायती दिली. अपने माल को अल्लाह की राह में सर्फ करने का नाम कुर्बानी है. आज के दिन हमने खुसूसी तौर पर हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन व अमान के लिए दुआ किया. शहर गोवा के लिए हमने अल्लाह की बारगाह में दुआ की. अल्लाह यहाँ अमन व अमान अता फरमाए और अवाम में इत्तेफाक व इत्तिहाद अता फरमाए. इलाहुल आलमीन आज के इस मुक़द्दस दिन हम सबको अच्छे अमाल करने की तौफीक अता फरमाए. गुरबा मसाकीन की इमदाद करने का दिन है, गरीबों की मदद का दिन है. आज के इस मुक़द्दस दिन अल्लाह ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा गुरबा मसाकीन की इमदाद करने की, अच्छे नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए. गेली ती लोकसभा वेंचणूक ही आपली निमणी वेंचणूक जाली. मात पक्ष फुडाऱ्यांनी थळाव्या राजकारणात देवपाक सांगलां. आपूण ताचेर निश्चितूच विचार करतलो अशें केंद्रीय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी सांगलें. गोवा मराठी पत्रकार संघा वतीन गुज सभाघरांत आयोजीत केल्ल्या वार्तालाप कार्यावळींत मंत्री नायक उलयताले. संघाच्या अस्थायी समितीचे अध्यक्ष जयंत संभाजी, उपाध्यक्ष वामन प्रभू, सचिव सुभाष नायक, गुज अध्यक्ष राजतिलक नायक आनी हेर मानेस्त ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. टर्म्स बघून जर हायर पोझिशन मिळालं असं तर लोकांचं आहे. पण जे काय आहे त्याच्यात काम करण्यासाठी खूप मुभा आहे. लोकांचे जे काय आहे त्याच्यातून समाजाचे, लोकांचे, देशाचे काय हे आपण प्रश्न पूर्ण येऊ शकू, ते सॉल्व्ह करू शकू असा पूर्ण आत्मविश्वास आहे. त्यामुळे तुम्ही जो प्रश्न केलाय दोन्ही तसा त्याच्यामध्ये माझं हे आहे सगळं समाज आहे. गोयचे राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्ले हांणी गोंयकारांक खासा करून सुटके झुजारी भाव भयणांक गोंय क्रांती दिसा निमतान परबी भेटयल्या. गोंय क्रांती दीस हो ऐतिहासीक दीस आसा. 1946 वर्सा 18 जून ह्याच दिसा नामनेचे क्रांतिकारी डॉ राम मनोहर लोहिया हांणी गोंय मुक्ती खातीर चळवळ सुरू केल्ली. ताची याद म्हणून फाल्यांचो हो दीस मनयतले. ह्या चळवळेंत आस्पावीत जावन सुटके झुजाऱ्यांनी केल्ल्या म्हान त्यागाक लागून 19 डिसेंबर 1961 ह्या दिसा गोंय पुर्तुगेज राजवटींतल्यान मुक्त जालां हाचो उगडास राज्यपालांनी आपल्या संदेशांत केलो. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी लेगीत गोंय क्रांती दिसा निमतान नामनेचे सुटके झुजारी सर्गेस्त डॉ राम मनोहर लोहिया हांच्या मोलादीक योगदाना खातीर तांची याद करून सगळ्या गोंयकारांक परबी भेटयल्या. गोंयांतल्या साबार न्हंयांचेर आनी घसघशांचेर थळाव्या आनी पर्यटकांक प्रवेश बंदी करपाचो आदेश राना खात्याच्या अतिरिक्त प्रधान संरक्षकांनी जारी केला. पावसाळ्या दिसांनी न्हंयांनी उदक भरता आनी घसघशांतल्या उदकान न्हावपा खातीर थळावे लोक आनी पर्यटक गर्दी करतात. कांय जाग्यांनी भिरांकूळ अपघात जाल्ल्याच्या फाटभुंयेर रान खात्यान हो आदेश जारी केला. 6 जून सावन हो आदेश कार्यरत जाला. आदेशाचे उल्लंघन करपी लोकां आड खर कारवाय जातली अशी शिटकावणी लेगीत राना खात्यान दिल्या. खबरापत्रांत घेऊया आनीक एक ल्हानसो विसव. The VCs didn't really believe us, but they said 3,000 or 300,000 or 3 million. Welcome to the first season of B-Cubed. This idea you have is not the idea that you're going to likely going to pursue in the long run. Ask me how did it feel to have finished it. To me it felt as if it was just one more practice.
Raw conversation, straight from entrepreneurs' minds. It is absolutely perfect. Because it will hamper employment. Climate Convos. Which is a matter of great concern for all of us. Are caused by humans. Kabir is saying it's primarily a change in our habits. Climate change. Because of excessive consumption. All diverse domain practitioners under one roof. Showreel presents Breaking Boundaries with Sabir Bhatia. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चॅनल, देश का अपना चॅनल। विसवा उपरांत येवकार पुण्या मुखावेले खबरो। 3 नवे फौजदारी कायदे 1 जुलै सावन चालीक करतले। ह्या कायद्यांत पोरणे कायदे आनी नवे कायदे हांचे विशीं लोकांक गैरसमज आसात ते पयस करपा खातीर कायदो विभागान गैरसमज आनी वस्तुस्थिती प्रदर्शीत करपी एक चित्रफीर तयार केला। पळोवया ताची एक झलक। कच्च्या कैद्यांक म्हणजेच खटलो सुरू आशिल्ल्या कैद्यांक न्याय दिवपाक आनी कारागृहां मदली कैद्यांची गर्दी कमी करपाक म्हत्वपूर्ण बदल केल्यात। कोठडीचो भार कमी करप म्हणजेच पुनर्वसनाचो मार्ग प्रशस्त करप आनी कोठडीचो अनावश्यक अवधी कमी करपाक हो मागचो मुखेल उद्देश आसा। कारागृह अधीक्षकांक जामीन संरक्षकाच्या रूपान कच्च्या कैद्यांचे कायदेशीर अधिकार सुनिश्चित करप होय बी ह्या फाटलो मुखेल उद्देश आसा। वेळेर न्याय मेळप सुनिश्चित करप, बंदखणींतल्या कैद्यांची संख्या कमी करप, छोट्या गुन्ह्याचे आरोपींक आनी दोशींक दिलासो म्हणजेच गुन्हेगारांक समाजाच्या मुख्य प्रवाहात हाडप। मुंबईत सुरू आशिल्ल्या मुंबई आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवांत वेगवेगळ्या विशयांचेर निर्माण जाल्ल्या चित्रपटांचे प्रदर्शन सुरू आसा। वेगवेगळ्या चर्चा सत्रांचे लेगीत आयोजन केलां। दिल्ली क्रायम आनी पोचर ह्या सारक्या गाजिल्ल्या मालिकांचेर लेगीत चर्चा सत्रां जालीं। छोटा भीम ह्या पात्राचेर लेगीत चर्चा सत्र आनी परिसंवाद जाले। ह्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाक मेळिल्ल्या प्रतिसादा विशीं NFDCचे जोड सचिव पृथुल कुमार हांणी चड म्हायती दिली। इस बार रिकॉर्ड नंबर ऑफ एंट्रीज आई थी और 1000 से ऊपर फिल्मों की, और वो उससे कंपटीशन की फिल्में सिलेक्ट की गई करीबन 100, और उसके अलावा जो नॉन कंपटीशन की फिल्में हैं करीबन 200, और टोटल मिला के 314 फिल्में। उसमें ये खास ध्यान रखा गया कि वर्ल्ड ओवर की जो बेस्ट डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, वर्ल्ड ओवर की जो बेस्ट एनिमेशन फिल्म्स हैं, इवन 7 फोकस कंट्री पैकेजेस हैं जिसमें उन कंट्रीज़ की बेस्ट फिल्में ही दी गई। 21 जून दिसा आंतरराष्ट्रीय योग दिसा निमतान योगासन कार्यावळीचे आयोजन जातले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी एक्स ह्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्माचेर भद्रासन ह्या आसनाचेर म्हायती दिल्या। मानवी शरीरा खातीर ह्या आसनाचे खूब लाभ आसात, ते खातीर लोकांनी हे आसन नियमितपणान करचे अशें प्रधानमंत्र्यांनी मागलां। Bhadrasana. Bhadrasana is also known as the auspicious pose in English. This asana helps to make both your body and mind firm. To do Bhadrasana, sit down erect on the floor with your legs stretched out in front of you. Keep your hands beside the hips and palms resting on the floor. Be careful that the weight of your body is not fully on your hands. This pose is called Dandasana. From this posture of Dandasana, slowly release your breath while joining the soles of your feet together. Now, lock your hands with the toes of your feet and slowly bring the heels of your feet as close to your perineum region as possible. In doing so, if your thighs are not touching the ground, then you can support them by keeping a pillow underneath them. Bhadrasana is Viramasana, the state of sitting in one position for a long time. Close your eyes in this position
and breathe in and out normally. Bhadrasana keeps the body firm and the mind steady. It strengthens the bones of the knees and hip joints and also reduces pain in the knees. It also helps to remove any kind of stress in the stomach. It also provides relief during the monthly menstrual cycles in women and other problems. It is also beneficial for pregnant women. People suffering from acute arthritis and sciatica should refrain from doing this asana. Keep sitting still in this position for some time. Open your eyes. While slowly taking your breath in, stretch your legs to the front. Stay relaxed in the Dandasana pose for some time. Bhadrasana affects the innermost organs of your body and makes your entire body healthy. हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड तशेंच जम्मू काश्मीर हांगा जावपी आशिल्ल्या विधानसभा वेंचणुके खातीर राजकीय हालचाली नेट धरतात. लोकसभा वेंचणुकेचो थाट मांडल्या उपरांत ह्या चारूय राज्यांचेर सत्ता मेळोवपा खातीर राजकीय पक्ष नदर दवरून आसात. मजगतीं आज भाजपान ह्या चारूय राज्यां खातीर वेंचणूक प्रभाऱ्यांची नेमणूक केली. हरियाणा खातीर धर्मेंद्र प्रधान, महाराष्ट्रांत भूपेंद्र यादव, झारखंडांत शिवराज सिंग चौहान जाल्यार जम्मू काश्मीरांत जी किशन रेड्डी हांची राज्य वेंचणूक प्रभारी म्हूण निवड जाल्या. महाराष्ट्र विधानसभा वेंचणूक भाजपा खातीर म्हत्वाची आशिल्ल्यान उपप्रभारी पदाचेर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हांकां नेमल्यात. केंद्रीय घर मंत्रालयान जम्मू काश्मीरांतल्या रियासी हांगा जाल्ल्या आतंकवादी हल्ल्याचो तपास NIAन म्हळ्यार राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडेन सोपयला. घर मंत्रालयाच्या आदेशा उपरांत ह्या प्रकरणांत NIAन परतून FIR दाखल केल्या. 9 जूनाक सांजे यात्रेकरू प्रवाशांक घेवन वचपी एका बशीचेर रियासी हांगा आतंकवादी हल्लो जाल्लो. ह्या घडणुकेंत प्रवाशां सयत बस कोसळून देगणांत पडिल्ली. तातूंत 9 जाण मरण आयिल्ले जाल्यार 33 लोक जखमी जाल्ले. NIAन चौकशी विशीं अधिकाऱ्यांनी माहिती दिली. और वो किसी ताक में बैठा हुआ है कि वो कोई टेरर इंसिडेंट कर लेगा. इस सिलसिले में इंफॉर्मेशन मिलने के बाद हमने आर्मी के साथ 30 RR के साथ पुलिस ने और बाकी SF के साथ ऑपरेशन लॉन्च कर लिया. अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है. कब से इन्वॉल्व था वो उस इन्वेस्टिगेशन में पता चल जाएगा. तो ये टच में था जो हमारे ज़ुहूर अहमद मीर सन ऑफ मोहम्मद अफजल मीर एक मर्तिगाम का पाक में एक पाक हैंडलर है जो यहीं का है. पाक हैंडलर है, HM ऑर्गेनाइजेशन के साथ वाबस्ता है. उसी के कंटिन्यूस टच में था और उसी के शय पे ये काम कर रहा था. युरो कप फुटबॉल सर्तींत काल इंग्लंडान आपल्या अभियानाची सुरवात करतना सर्बियाक 1-0 अशा गोलांनी हरयले. दुसऱ्या खेळांत डेन्मार्क आनी स्लोवेनिया हांच्या मदीं बरोबरीचो खेळ जालो. तशेंच आनीक एका खेळांत नेदरलँड्सान पोलंडाचेर 2-1 अशा गोलांनी जैत जोडले. आज सांजे 6:30 वरांचेर रोमानिया आड युक्रेन जाल्यार 9:30 वरांचेर बेल्जियम आड स्लोवाकिया पंगडाचो खेळ जातलो. T20 संवसारीक करंड क्रिकेट सर्तींत आज सकाळी कॅरिबियनांतल्या एनोस वेल स्टेडियमाचेर नेपाळ आड बांगलादेश हांच्या मदीं जाल्ल्या सामन्यांत बांगलादेश पंगडान नेपाळ पंगडाचो 21 धांवड्यांनी पराभव केलो. बांगलादेश पंगड नेपाळ पंगडा मुखार जैता खातीर 104 धांवड्याची मोख दवरिल्ली. मात नेपाळ पंगड 19 षटकां आनी 2 बॉलांत फक्त 85 धांवड्यो करून बाद जालो. मजगतीं आज रातीं 8 वरांचेर न्यूझीलंड आनी पापुगिनिया हांच्या मदीं खेळ जावपाचो आसा. उत्तर भारतांतल्या उत्तराखंड, हरियाणा, चंदीगड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश ह्या राज्यांनी तापमानात व्हडा प्रमाणात वाड जाल्या. सर्वसाधारण तापमान 42°C परस चड जाला. ताका लागून जनजिणेचेर व्हडा प्रमाणात परिणाम जाला. कांय राज्यांनी शैक्षणिक संस्था लेगीत बंद दवरपाचे आदेश दिल्यात. फुडले 3-4 दीस तापमान अशेंच उरतले असो अदमास भारतीय हवामान खात्यान उक्तायला. भारतीय हवामान खात्याच्यो वैज्ञानीक डॉ. सोमा सेन हांणी हे विशीं चड म्हायती दिली. We are receiving heat wave to severe heat wave conditions over the North Indian plains and heat wave also over the Western Himalayan region, and also warm night conditions over the plains of India. Accordingly, we have issued a red alert today, the 17th of June, over Bihar, Jharkhand, Uttar Pradesh, Punjab, Haryana, including Delhi. आता पळोवया आयचे तापमान.
पणजे वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 31.5 अंश सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 24.8 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला. आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. अस्तंत बंगालांतल्या दार्जिलिंग जिल्ह्यांत कंचनजंगा प्रवाशी एक्सप्रेस रेलगाडयेक एका मालगाडयेन ठोकर दिल्ल्या अपघातांत 9 जाणांक आयला मरण. राष्ट्रपती प्रधानमंत्र्यांनी उक्तायले दूख. रेल्वे मंत्री पावल्यात घडणूक स्थळाचेर. कर्नाटक सरकारान पेट्रोल आनी डिझेलाच्या मोलांत केली वाड. काँग्रेस सरकाराच्या निर्णया आड भाजप कार्यकर्त्यांनी केल्यात निदर्शनां. पक्ष फुडाऱ्यांनी आदेश दिल्यात. थळाव्या राजकारणात येवपाची तयारी. गोवा मराठी पत्रकार संघाच्या वार्तालाप कार्यावळीत केंद्रीय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी उक्तायलें मत. संवसारभरातल्या हेर देशांप्रमाण ईद उल अधा परब मुस्लिमांनी बांदवांनी मनयली उत्साहात. गोंयांत लेगीत मशिदींनी आयोजीत केल्यो खासा नमाज सभा. आनी मुंबय सुरू आशिल्ल्या मुंबय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात वेगवेगळ्या चित्रपटांचे प्रदर्शन. चर्चा सत्रां आनी परिसत्रांचे जाले आयोजन. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात. ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक भेट दियात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 उपलब्ध आसा. इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.